तरी जाल्यार कितें तें सारकें पळयतलें. इनॉग्रेट करचे पयलीं हांव म्हाजें मत कितें, प्रकल्प तयार जावपाचो मागीर इनॉग्रेट करपाचो. आय डोंट वॉन्ट टू डू इनकम्प्लीट थिंग्स, मागीर ते कंप्लीट जायना सारकें. सो दॅट वॉज द ओनली इंटेंशन. आय जस्ट वॉन्टेड टू व्हेरीफाय. ट्यूजडे इनॉग्रेशन न्हू, वेनसडे ऑफिस हांगा येवपा जाय, ती आमी काळजी घेवपा जाय. एका दिसा भितर ऑफिस सुरू जावपा जाय. जाल्यार इनॉग्रेशन केलें आनी 6 म्हयन्यांनी मागीर ऑफिस शिफ्ट जाता, दॅट इज नॉट करेक्ट. लोकांचे एक्सपेक्टेशन आसता न्हू, लोकांचे कन्फ्युजन जाता. लोकांचे एक्सपेक्टेशन आसता फास्ट जावपाक, आनी ते करीन जाल्यार डिसअपॉयंटमेंट येता. कितें करता जायना हेंचे कडेन, दुखलो ना हेंचे कडेन, ते भाशेन उलोवप जाता. फेज वायज वे शिफ्टिंग. We like the engineering department should come first, I feel. Engineering department will come first, then the taxation department will come, then other people who are there. Administration block can come here. Chairperson can sit immediately here. There's no issues here between the chairperson, vice chairperson, and then in elections who wants to be there? Elections. आणि ती जुनी बिल्डिंग आहे ती लायब्ररी म्युनिसिपल लायब्ररी वयतली काय सेंट्रल लायब्ररी? डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी. full building, District library. except that hall which will be used for small or social occasions. The rest of the District library under municipalities only. that has to be seen, how they give the funding. There's a lot of funding for the library, but if they want to take over, there's also no issues. If the public is getting good service, why should we stop it? My only problem there is parking. असं केलं तर 108 आसा, वयर आम्ही 54 केलेले. तीन हितून सेक्शन 1, 2 आणि 3 तिनूय ऑलमोस्ट रेडी असतात. ते बारीक फिनिशिंग काम उरलेले आहे फक्त. कितले कॉस्ट कितले जाला? अजून जवळजवळ 1.8 to 1.9 crores कितें तरी आसा. ते 2 crores भितर आसा ते. आणि सगळं कॉस्ट काबार काय? हय, ऑलमोस्ट कवर. कशें आसा, ताका डबल कोटेड आमी शीट्स बी घेतलेले वयर. मागीर पयलीं आहले सिंगल आहले, मागीर आमी हें करून रिवायज करून मागीर आतां सगळे कडेच यूज करतात न्ही आमी. वेजिटेबल शेडाक यूज केल्लेली आसा म्हणून ते एका वयर डबल कोटेड शीट्स आसा, जेतून तुका तापपाचे डायरेक्ट आसा न्ही, ते कमी जातले. पण आतां हे तुमी केला पळय, शेड केला पळय, ते पावसान वावजण मारची नाका म्हणटा शॉपांनी भितर. ताका कितें तरी ते मागीर प्रोविजन करचें पडटलें न्ही ताका. तुमी काय करचे? हय, पयलींच जर समजा आमी जर पत्रे घालीत जाल्यार ते खंयच्याकय दिसता. मागीर टेम्पररी प्रोविजन करचें पडटलें. जर समजा पयलींच जर समजा पत्रे घातले जाल्यार परत तुजे वारे ब्लॉक जाले, लायट ब्लॉक जाली, सगळी ब्लॉक जाली न्ही ती.